नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। स्वतंत्र दिसा स्वदेशी संकल्प, सेंद्रिय शेती, प्लास्टिक बंदी, कॅशलेस व्यवहार, घराघरांनी नळाचे उदक, कुटुंब नियोजनाचे शिनाल, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफाची नेमणूक, प्रधानमंत्र्याच्यो घोषणा। अंत्योदय तत्वाचेर उदरगत करूंक जाय लोकांची साथ, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो भारताच्या 73व्या स्वतंत्र दिसा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपाचो सोपूत। केरियां खाणेपारा राखणे मरत कोसळून मेन पायपलायनी फुटल्यो, उदका पुरवण बंद, काम झुजा पावण्यार, पुराय तिसवाडी फोंडे तालुक्यात शेनवार मेरेन उदका पुरवण मर्यादित। उटंगराच्या लुकसाणीचो 20 ऑगस्ट मेरेन रिपोर्ट, मुख्यमंत्री म्हणटा 25 ऑगस्टा सावन भरपाय, शेतकी मंत्र्यान दिल्ली 16-17 ची डेडलायन, सप्तक जाले सरकाराची फक्त इन्स्पेक्शनां, सर्वे, लोकांच्या हातांत दमडी ना। वाळपय पुलीस स्टेशनाकडच्यान 1 किलोमीटराचेर मेळ्यो गोरवांच्यो तकल्यो चामड्यो, गोवंश एक्टिव्हिस्ट म्हणटात गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल, पुलीस सोदता रजाव। आणि आज रक्षाबंधन, भावाक राखी बांधून बहीण भावाचे नाते घटमूट करपाचो दीस, शाळा कॉलेजी ऑफिसांनी रक्षाबंधनाचे सुवाळे। त्यात्तराव्या स्वतंत्राय दिसा मोदी सरकाराचो स्वदेशीचो संकल्प, शेतकारांनी रसायनिक सारी बंद करून पुराय सेंद्रिय शेती करची, कॅशलेस आर्थीक व्यवहार, 3.5 लाख कोटी मोडून जल जीवना वरवीं प्रत्येक घराबाग नळाचे उदक, प्लास्टिक वापर बंद, कुटुंब नियोजनाचे शिनाल, मुळाव्या सुविधा म्हळ्यार 100 लाख कोटी गुंतवणूक, प्रधानमंत्री मोदीन लाल किल्ल्यावेल्यान तिनूय सेवा दळाचेर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नेमपाची घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयची सगळ्या मळार उदरगत केल्या, अंत्योदय तत्वाचेर निमाण्या मनशा मेरेन विकास पावूंक लोकांची साथ जाय। 73व्या स्वतंत्राय दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो, तरणाट्यांनी स्वकृत्वत्वान फुडें सरून आपली उदरगत करची अशेंय तो उलयलो। लोकांक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपाचोय ताणें सोपूत घेतलो। पणजे पोन्न्या सचिवालया कडेन मुख्यमंत्र्यान तिरंगो हुबयलो। Dear fellow citizens, on the auspicious and historic occasion of the 72nd anniversary of our independence, I have great pleasure in extending my cordial greetings and good wishes to the people of Goa. There is also an ardent need for future promoting Goa's unique artistic and cultural traditions. म्हाका दिसता गोंय राज्यात अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलोवपा खातीर आमी हांगासर हांव म्हज्या सयत गोंय सरकारांतले सगळे मंत्री आमदार हे अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलोवपा खातीर सदोदीत प्रयत्न करत आसतले। आमी जेन्ना अंत्योदय म्हणटा तेन्ना ह्या समाजाच्या घटका पर्यंत म्हणजे कदाचित आमचो अपंग भाव आसतलो, विधवा भयण आसतली, ताच्या पर्यंत कोणूच पावना, ताच्या पर्यंत सरकार पावपा खातीर, ताच्या पर्यंत सरकारी येवजण्यो पावपा खातीर आमकां मदत जाय ती तुमची सगळ्यांची, म्हज्या पत्रकार भावांची, सगळ्या लोकांची। मी देशाचा, देश माझा हे म्हणप अत्यंत गरजेचें आसा। आज ह्योच भावना आमकां कमी जाताना दिसता। जेन्ना म्हाजी उदरगत जातली तेन्नाच देशाची उदरगत जातली। त्या खातीर प्रत्येक युवकान म्हाज्या उदरगती खातीर प्रयत्न करप हे अत्यंत गरजेचें आसा आनी प्रत्येक युवकान स्वकर्तृत्वाचेर फुडें येवप हे अत्यंत गरजेचें आसा। हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करता, हांव जरी मुख्यमंत्री जालो आसत जाल्यार सुद्दां हांव सांगता ह्या राज्याचो मुख्य सेवक आसा आणि ह्या राज्याचो मुख्य सेवक असल्या कारणान ह्या राज्याचे प्रत्येक सरकारी अधिकारी असतले, सरकारी नोकर असतले, ह्या राज्याच्या जनतेचे ते सेवक आसा आणि त्यांच्यानी त्याच पद्धतीत सेवा बजावप हे अत्यंत गरजेचे आसा। आणि ही सेवा बजावता असताना कोणीच थंयसर कमी पडचो न्ही हे म्हाका दिसता आणि ताका लागून भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवप हे आमचें कर्तव्य आसा आणि तेच भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ह्या गोंयच्या जनतेक दिवपाच्या खातीर आज हांव शपथबद्ध जाता आणि नक्कीच हे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सगळ्यापर्यंत आम्ही पावयतले। तालुको पावण्यार तशेंच शाळा कॉलेजींनी स्वतंत्राय दिसाचे सुवाळे जाले। तालुको पावण्यार मंत्र्यांनी तिरंगो हुबयलो। सगळ्यात व्हडली काम केले या देशाचे म्हणजे
आर्टिकल 370 जे आसा काश्मीराचे ते आज तांणी अब्रोगेट करून काश्मीराक ह्या देशाचो भाग केलो. ह्या आमकां जो फ्रीडम मेळटा आज आमकां जाय तशें उलोवपाक मेळटा, आमकां फेसबुकाचेर कितेंय घालूंक मेळटा, आमी कितेंय कमेंट्स मारूंक शकता, पण ताचेर तुमकां गव्हर्नमेंट कोणूच एक्शन घेना. हे तुमकां चडशा देशा भितर घडना. आज तुमी जर चायना सारख्या कंट्री भितर वचात, आज रशिया सारख्या कंट्री भितर वचात, तुमकां हे फ्रीडम ना. तर आमी खरेंच फॉर्च्युनेट आसात की आमी ह्या देशाचो भाग आसा आणि फुडली वर्षांय अशेंच आमचे डेव्हलपमेंट जातले आणि लोकांचेय डेव्हलपमेंट जातले. तुझे लॉकर सिस्टम हे हर एक विचार आमकां करपाचे आसा. तेजे खातीर 200 कोटी सेंटरान आमकां धाडलेले आसा. हांव हर एक आमदाराक म्हाजी अपील आहा की हर एकट्यान काम करपाक फुडें सरचें, तेंचे नोशी घेवपाक, सेट तेंचे नोशी घेवपाक, हे हर एक जे कोस्टल बेल्टाचे आमदार तेंच्यांनी काम करचें. आणि जशें आतां कलंगूट, कांदोली ह्या जाग्यार तर एकदम बरें काम जाल्लें आसा, तशें आमचे पेडणे, आरंबोल ते सायडीन कामां चालू जाल्लीं आसा. हांव मागता ह्या बद्दल सगळ्यांनी लोकांनी साथ दिवची. आमकां बीच एकदम क्लीन उरपाक जाय. तेज्या खातीर बीच आमी नवो टेंडर काडलेलो आसा आनी बीचीस जे आसा ती निवळ बीचीस दवरपाक, कारण भायलो लोक जाता तितलो ट्युरिस्ट लोक हांगा येवपाचो आनी आमचो गोंयाचो आनंद तेणे लुटपाचो. आमकां कसलेय ट्युरिस्ट नाका, आमकां ड्रग्स घेवपी ट्युरिस्ट नाका, आमकां बरे ट्युरिस्ट जाय, रिच ट्युरिस्ट जाय आनी आमचे गोंयकार पण सांबाळून एन्जॉय करपी ट्युरिस्ट जाय. जो गोंयाचो जे आमचे गोंयाची संस्कृती आहा, आमचे गोंयाचे मनीसपण आहा, आमचे गोंयकारपण आहा, ते सांबाळून ह्या ट्युरिस्टांनी आमच्या गोंयचो आनंद घेवचो. सगळ्यांक हांवें पयलीं म्हणला त्या प्रमाणे आमकां सगळ्यांक आमी एकमेकाक पोरबी दिवपाक जाय. आमच्या स्वातंत्र्याची देश स्वतंत्र जावन आयज आमकां 73 वर्सां जातात आनी आयज आमच्या फुड्यान तें फुडें आव्हान जें आसा तें स्वतंत्र करपाचें आव्हान ना. स्वतंत्र आमी ऑलरेडी आसात, पूण स्वतंत्र टिकोवन दवरता आसतना प्रत्येक नागरिकान प्रत्येक आमची जबाबदारी कितें, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें हे म्हत्वाचें आसा. India has become the 6th largest economy of the world. Digital India is now making inroads from urban India to the rural villages. Our government of Goa is sensitive to the needs of the people, and commendable efforts are being made to turn Digital India into a reality, as also Make in India. We are significantly progressing in various areas under the leadership of our dynamic Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. We have proposed the administrative block for Mapsa Municipal Council, so they काम टेंडर जावपाक आसा. The same way garage project जे हा Mapsa municipality ते टेंडर जाला, वर्क ऑर्डर एक महिन्या भितर दिवंक जाय. आमदाराच्या इनिशिएटिव्हान आनी आमचो PWD मिनिस्टर ऑस्कर सरेलो म्हापशान 14 कावन्सिलर आले कालच्या मिटिंगेक. आमदार आसलो आमचो म्हापशेचो, तेंचो ऑफिशियल्स ACE सगळे आसले म्हापसा रेजिडेंसी. आनी कालच्या मिटिंगेक आमकां PWD मिनिस्टरान इश्युरन्स दिला की आयच्या म्हापशान एक 15 MLD मेळटले. We have been taking those measures which have been enunciated in the recently concluded assembly session, and for a time it has tested also his leadership due to, I will call it simple, lack of understanding of the entire issue. We had literally the taxis in Goa going on strike, but the tough measures taken by Dr. Pramod Sawant and the government resulted in the calling of the strike. त्या अडचणीवर मात करण्यासाठी आपण सक्षम व्हायला पाहिजे. ज्यावेळी आपण सक्षम होणार त्याच वेळी अडथळे दूर होणार, आणि हे अडथळे दूर करण्यासाठी आज मुलांच्या माध्यमातून म्हणू नका किंवा शिक्षक आज सातत्याने हर रीतीने प्रयत्न करीत असतात. शिक्षकांना आधार करणे, त्या स्वतंत्र सैनिकांना आधार देणे, वडीलधाऱ्या माणसांना मान सन्मान करणं आज आमचं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. त्याच्याकडे मागता ती तुमची कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पडता असताना एक गोष्ट आम्ही लक्षात दवरूया, कारण तुमच्या बरोबर आमची जबाबदारी असा.
की येणारी भावी जी म्हणजे युथ जनरेशन जे आसा, भावी पिढी जे आहा, ते भावी पिढीच्या हातान हे जालें ना तरी आतां तरी फुडलें हें जावूं मुख्यमंत्र्यांक करून हांव 2022 पर्यंत मोपाचे आमचे पहिले विमान लँडिंग जे आसा हे आमचो ध्येय आसा 2022 पर्यंत आनी म्हाका निश्चितच दिसता 2025 पर्यंत पेडण्या तालुक्याचो चेहरा मोहरा जो आसा 2025 पर्यंत पूर्णता बदलतलो आणि सगळ्यात एक नंबर तो तालुको जर गोंयांत खंयचो आसतलो आसत जाल्यार तो पेडणे तालुको आसतलो हाज्या पलीकडे दुसरें ना. And there was immediate need for one nation, one constitution, one flag theory in the most practical manner. Now, our Kashmiri brothers and sisters are equally respectful citizens like any of us. तिसवाडी माशेल जीएमसीच्या वाठारांत उदका पुरवण बंद. केरिया खाणेपारात तिसवाडी आनी माशेलांतल्यो मेन पायपलायनी फुटल्यो. राखणे म्हणत पडली. पायपलायनी जाग्यार घालपाचें काम झुजा पावण्यार चल्लां. सुमार 6 मीटर लांब राखणे म्हणत कोसळून पायपलायनी फुटल्यात. PWD सांगता त्या कोतान सगळे जाग्यार पडून उदका पुरवण सुरू जावन शेनवार उजवाडटलो. शेनवार मेरेन तिसवाडी जीएमसी माशेलांत कुमारजुवा सांत आंद्रे पिरोळा मडकय उदका पुरवण मर्यादीत. पळयता हांगा पणजेची मेन पायपलायन बस चालली आसा. हेका मेन कारण अशें आसा की जे कन्स्ट्रक्शन जे आहा पळय न्ही ते विदाउट आयर्न रोड तेका कांयच स्टील तेंच्यांनी वापरूंक ना. बेश्टे तेंच्यांनी स्लॅब घातलो बेतो घातलेलो आहा तेजेर जेका लागून ते आनी दुसरें हांगा फिलिंग केल्लें आहा तेंच्यांनी. हे फिलिंग सगळें तेंच्यांनी इल्लिगल केल्लें आसा जेका लागून हांगा हेवी लोडेड ट्रक पार्किंग जाता. आनी दुसरी गजाल हायलायट म्हाका करपाची आहा यमेरांचे हांगा ड्रेनेज मदीं दवरल्या पळय हायवेचेर तेका लागून सगळें उदक हें अशें येता कितें तेका लागून हे ते एक वन ऑफ द रिजन शेत आशिल्ल्या कारणान सॉफ्ट आहा सगळें आनी कंटिन्यू पावस पडत आसा तेका लागून काम करपाक मातसो त्रास जाता. पणजे जीएमसी तिसवाडी म्हाका दिसता उदक ना ही मेन लायन थंय गेल्या हेका लागून हीच मेन न्ही. सो कितलेच दिसाचो टायम लागतलो दिसता तुका कित्याक मेजर पायपलायन न्ही ती. मेजर पायपलायन एक्चुअली तेंच्यांनी अल्टरनेट कितें तरी करपा जाय उपाय तांकां. अशें रिटर्निंग वॉल अशी कोसळ्ळी केरिया नॅशनल हायवेची आनी आतांय बी हे पायपाचें काम हे पळयलें जाल्यार नीट जाता हाका लोकट कांयच ना. लोकट इश्टीन घालची पडटा तेका इश्टीन बिश्टीन कांय म्हणून अशें पडटा त्यो. आतां हें गोंय भर पडपाचें आसा कित्याक केरिया पडलें हांगा पडलें तेकाय लोकट ना हेकाय लोकट ना आनी ही पायप आतां पळय व्हडली 2 पायप फुटली लोकां आतां उदक आसपा ना पणजे म्हणजे आमकां कळना. उटंगार हुंवार बुट्टेन जाल्ल्या लुकसाणीचो 20 ऑगस्ट मेरेन रिपोर्ट येतलो. 25 ऑगस्टा सावन लोकांक भरपाय दिवंक सुरू म्हणून आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलोवन दाखयता. शेतकी मंत्री म्हणटालो 16-17 ऑगस्ट लुकसाणीचो रिपोर्ट जातकीच केंद्राकूय आदारा खातीर प्रस्ताव धाडपाचे आसात. लोकांनी आदार करचो म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. कितले दिसूच जाले मंत्री आमदार आनी ऑफिसर एक सारकी इन्स्पेक्शनाच करीत आसात. लोकांच्या हातार आदाराची दमडी ना. उटंगाराची बुट्टी आणि हुंवार येवन सप्तक जावन गेले. मंत्री आमदार आणि ऑफिसर एक सारकी इन्स्पेक्शनाच करीत आसात. लोकांच्या हातार आदाराची दमडी ना. लोकांक गांवच्या शेजारी पाजाऱ्यांचोच प्रसंगाक आदार. शेतकी मंत्री तर काल लुकसाणीच्या रिपोर्टाच्यो 2 तारखो दितालो. एके कडेन 16 दुसरे कडेन 17 ऑगस्ट. आज मुख्यमंत्री दिता 20 तारीख. ह्यो तारखो फक्त रिपोर्टाच्यो आदार हातार पडपाच्यो न्ही. सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें ऑलरेडी ऑर्डर दिली की 16 तारखेच्या पयलीं म्हणजे 16 तारीख पर्यंत सगळे जे नुकसान भरपाय जे नुकसान जे आसा तितल्याचो रिपोर्ट आमचे कडेन तुमी रेडी करा. हे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन डायरेक्टरा मार्फत हांवें ऑलरेडी दिल्ले आसा. फिल्डार आमी सांगलातच जेडिओ की फाटल्या दिसांनी उदक भरलें आतां उदक कमी जाय दिल्लें आसा म्हणजे सगळे 17 तारीख पर्यंत रिपोर्ट आयले उपरांत आमचे कडेन जे शेतकी खात्या कडेन आमचे कडेन कितले पयशे आसा. जो बुट्टी आयला मोठ्या प्रमाणात हानी जाल्ली आसा ताचो पुराय एस्टिमेट करपाक ना म्हटलें जाल्यार एक 4-5 20 तारखे पर्यंत ताचो अहवाल येतलो आनी
लोकांची घराची नाश जाल्लो आसा, एग्रीकल्चरचें नाश जाल्लो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणात सरकाराचे रस्ते हे ते केल्ले आसा आनी हे सगळे जर करतले आसत जाल्यार मोठ्या निधीची गरज आसा. आमी सरकाराक गोंय सरकारा कडल्यान करतात, केंद्र सरकारा कडेन मदत मागल्या आमी. लोकांनी विलिंगली फुडें येवचें जेणे करून आमकां लोकांक मदत करपा खातीर बरें पडटलें. जाता तितलो पयलीं आमी प्रायमरी मदत चवथी पयलीं दिवपाचो आमचो ऑलरेडी प्रयत्न आसा. चवथी पयलीं आमी मिनिमम प्रायमरी मदत ही लोकांक दिवपा खातीर मदत करतले, ताजी वेवस्थाय करतले. 20 तारखे पर्यंत ताजो पुराय अहवाल जो आसा तो दोनूय कलेक्टर सबमीट करतले. ताज्या उपरांत केन्ना तरी 25 तारखेच्या दरम्यान आमी जे तांकां मदतीचे चेक्स दिवपाक जाय ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो विचार आसा. ना, आमी प्रपोजल जो आसा ही सगळी आमकां एस्टिमेट केल्या उपरांत आनी कितें कितें आमकां लॉसीस जाल्या हें सगळें लिस्ट आउट केल्या उपरांत जाणूंक. रशियाच्या दौऱ्यार गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री सावंतान रशियन टुरिस्टांचो आंकडो देंवपाक लागला ताचेर चवकशी केली. 22 ऑगस्ट सावन काडिल्ल्या मिनाचे ई ऑक्शन जातले म्हण सावंतान सांगला. दोन्ही देशाच्या मध्ये जी कॉपरेशन्स फॉर द बिझनेस, फॉर द टुरिझम ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी खातीर कॉपरेशन आसतलें. हांगासरले कोणी थंयसर बिझनेस करपाक सोदता आसत, थंयसरले कोणी जर वेगळ्या पद्दतीचे इन्वेस्टमेंट हांगा करपाक सोदता आसत जाल्यार ह्या पद्दतीचे सहकार्य करार जो आसा तो तांच्या बरोबर जाल्लो. हय, ऑफकोर्स जी रशियन टुरिस्ट आसा हांगासर कमी जाला हाजी आमी थंयसर व्यक्त केलें की तांच्या म्हणण्यार ते ऑर्गनायज सॅक्टरान जर आयले आसत जाल्यार तो मोठ्या प्रमाणात येवपाक शकता. इंडिविज्युअल सॅक्टरान येता त्या खातीर ताजो परिणाम जाला, पण हेन्सफोर्थ तो ऑर्गनायज सॅक्टरान येवचे हांगासर टुरिस्ट आसा तांचोय प्रयत्न आसा, त्या पद्दतीचे प्रयत्न. ऑक्शन बांगलादेशाच्या दरम्यान जाता 100% जाता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. वाळपय पुलीस स्टेशनाकडच्यान किलोमिटराचेर गोरवांच्यो 19 तकल्यो 12 चामड्यो मेळ्ळ्यात. जेसीबी घालून सांगाणे पुरपाचो प्रकार एक्टिविस्टांनी उक्ताडार हाडलो. नित्या भशेन पुलीस सायलंट, गोवंशवाल्यांनी पुरावा सयत कागाळ केल्ली. ब्रेस्तारा पुलीस पावता म्हणसर जेसीबीन फोन पुरयलो. ईदाच्या निमतान कर्म केला म्हूण दुबाव. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साच्या भायर खंयच गोरवां मारूं नजो. सांगाडे अवयव खंयच्या खंय पुरू नजो तरी पुलीस सोदता रजाव. पुलीस पावच्या पयलीं परत जेसीबी आयले आनी ते पुरून गेले. आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन आसली तेन्ना पीड ओपन आसलो आनी तो आमी तांकां सगळे डॉक्युमेंट्स दिल्ले. हे मोठ्या प्रमाणात 12, 13 आनी 14 हे ईदाच्या हेतूर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर ही हांगासर तेंच्यांनी हत्या गोवंशाची केल्ली आसा. वाळपय पुलीस स्टेशन आनी ही एरिया विथीन द रेंज ऑफ 1 किलोमिटर हे सगळे आसा म्हणटकूच हे मोठें एक आव्हान पुलिसा समोर आसा. हेजेर आतां डेप्युटी कलेक्टरान इमिजिएटली मिटींग कॉल करूंक जाय आनी मिटींग कॉल करून हेजेर डायरेक्शन वचून हेजेर ट्रॅकिंग जावंक जाय. जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता तेजे पूर्ण तेंच्यांनी हे करूंक जाय, ट्रॅक करूंक जाय, जाल्याच हेची फळामुळा मेळोवंक शकता. आनी जे पयलींचे हे एक्यूज आसा आमकांय दुबाव आसा तो आतांच म्हायती मेळ्ळा तो एब्सकॉन्डिंग आसा कालच्यान. आमी पळयतले 2-4 दीस नाजाल्यार आमचो मुवमेंट आमी फुडली आमची जी आतां फाल्यां आमची बैठक जातली गोवंश सुरक्षा अभियान पदाधिकारी आमी बसतले. ह्या गोरवांच्या दोतोराक त्यो गाय बैल काय रेड्या म्हशींच्यो तकल्यो त्यो पळोवंक खंय रिपोर्ट काडचो पडटलो. There were cattle slaughtered here, so we can't specify whether it is buffalo or cow or cattle, male or female. So investigation is going on. Once the full report is done, we can. नित्या भशेन पुलीस सायलंट, विचारल्यार ततपप. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे भायर खंयच गोरवां मारूं नजो आनी तांचे सांगाडे वा अवयव खंयचे खंय पुरूं नजो. आतां PI कितें उलयता तें आयकात. इलिगल स्लॉटरिंग जाला म्हणून अजून कन्फर्म जावना. आमकां फक्त हांगा स्कल 17 मेळ्ळ्या. तेज्या उपरांत आतां आमी फाल्यां आयज मीट कॉम्प्लेक्स बंद आसा, फाल्यां आमी इन्क्वायरी करतले आनी तेज्या उपरांत कितें तें डिसिजन घेवन ऑफेन्स घालतले जर इफेक्ट वन. आनी तेका जर परमिशन आसा मीट कॉम्प्लेक्सान जर आमकां सांगलें की बाबा ना तेणी इतली गोरवां व्हेली आनी हे तेजे लिगली व्हेल्या म्हणून जाल्यार कांयच ऑफेन्स जावचो ना. एक्टिविस्टांक जाचेर दुबाव आसा तो कर्म करून सध्या फरारी. प्रकरण खंय मेरेन वता आनी नेमकें कितें एक्शन जाता ताचेर ह्या प्रकरणात पुलीस आनी एनिमल हजबंडरीच्या दोतोराचो रोल क्लियर जातलो. वाळपयच्यान महादेव जोशी. चिंचणी वर्सान वर्सां वापरात आशिल्ले हिंदू मसणभुयेकूय अकस्मात कांय एक्टिविस्टांची हरकत. चिंचणीच्या थळाव्यां मदीं बोवाळ पडला. बायलांचो एकवट म्हणून NGOच्या नांवान कांय बायलांनी मसणभुये आड बोवाळ सुरू केला. प्रदूषण जाता म्हणून खंय मसणभुयेक हरकत. प्रकरण पंचायतीत पावले आनी थंय तांणी नेट लायलो.
हो प्रकार कितें काय म्हणून थळाव्याक अजाप. म्हणजे क्रिमेटोरियमाच्या हाका लागून आमी हांगा आयिल्ले पंचायतीक आमकां आपयले ताणें आनी सरपंचान आज आमी तांचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट दिल्ले आनी ती फायल कलेक्टराक धाडली. पूण मागीर सबसिक्वेंटली तांणी बायलांचो एक वोट म्हण कोण कडल्यान एप्लिकेशन कंप्लेंट फायल केलें तें क्रिमेटोरियम जायना जावपाक. फक्त पोल्युशना लागून म्हणटा कितें नांव सांगपाक लागलें पोल्युशन म्हणून. आनी आज पसून टील दीस डेट वी आर क्रिमेटिंग द डेड बॉडीज ओवर हियर. आज पसून विदावट एनीबॉडीज ऑब्जेक्शन म्हणालें कांयच ऑब्जेक्शन आसना. सिन्स आतां आमकां ती प्रॉपर फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यान आमी ती शेड बांदपाक आनी स्टोर रूम करपाक आमी हें करपाक मागिल्लें गव्हर्मेंट कित्याक आमकां फॅसिलिटीज दिवची म्हणून. कित्याक आमकां चडशे पावसाचे आमकां चड त्रास जाता कित्याक उजो पालो वता म्हणटा आनी तें आतां ताका लागून ताणें ऑब्जेक्शन घाला. पूण लास्टपाचें ऑब्जेक्शन कोणें हाडना. उजो पसून ताणें केन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें ना लास्टपाक आमकां. पूण आतां शेड बांदता जाल्यार ऑब्जेक्शन आमकां कांय ना कितें म्हणटा. ह्या एक्टिविस्टांकडेन मध्यस्थी करून उपाय येता काय पळोवंक पंचायतीत बसका जाली. मिटिंगेक मिडियाक पळोवन सरपंच आनी एक्टिविस्ट आबूज. कंप्लेन आहा ती दाळ्याय म्हूण सांगिला. कंप्लेन दाळ्याय सगळे दाळ्या म्हणा तुमगे कितें रिपोर्ट आहा तो आमी दाळ्या इतल्या लागून आमी मिटींग घेवपयली. तो दोन्ही पार्टी ती ऑब्जेक्शन आहा ती पार्टी दे आर नॉट रिजॉल्विंग द इश्यू. कितें ऑब्जेक्शन आसा तेंचे जायते तेम दिलो आहा ते कितें रिगार्डींग पोल्युशन आनी कितें तेमचे प्रेयर आहा जे तेमी दिलो आहा. कितली वर्सां जाली ही मसणबूय वापरतात. आता अकस्मात काय एक्टिविस्टांनी इशू केला आणि पंचायत धड स्टँड घेना म्हूण थळाव्यांक तिडक. आमकां म्हणटा मडगांव वचात आनी दुसरे कडेन वचा आनी खंय वचा म्हणटात. पूण आमचे गांवां आमी पयलीं सांगून करतात ते बंद करा म्हणटा आनी आमकां दुसरे कडेन वच म्हणटात आनी शेड घालपाक दिनात. सगळे पेपर तांकां डॉक्युमेंट सारके दाखयले आमी. पंचायतीच मेन हे प्रॉब्लम सॉल्व करून मुखार धाडना. पंचायत म्हणटा पेपर हेंगे सगळे आसा क्लियर आसा तेंगे ऑब्जेक्शन क्लियर जायना म्हणटात. परत तशेंच धाडटा रेजोल्युशन. ते पंचायतींनी रेजोल्युशन क्लियर करून धाडपाक जाय आशिल्लें. प्रुडंटा खातीर चिंचणीच्यान भीमा पाटील. हेडगेवार हायर सेकंडरीच्या पालक शिक्षक संघान शेनवारा 17 ऑगस्टाक इंटर स्कूल टेलेक्सपो 2019 दवरला. बांबोळी कुजिरात हेडगेवार हायस्कुलाच्या आवारात टेलेक्सपो खाला दिसभर मेळून 50 वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो. सर्तीस 29 हायस्कुलांतले 1300 विद्यार्थी वांटो घेतले. विद्यार्थ्यां मदल्या वेगवेगळ्या टॅलंटाक एक्सपोजराच्या टेलेक्सपो वरवीं यत्न. हायर सेकंडरीचो प्रिन्सिपल आनी PTA मिडिया कडेन उलयले. Inter-school competition for students of 8th, 9th and 10th standards. This is from 8:30 a.m. to 2 p.m. The entire event is divided into 5 sessions and we have 50 competitions and each competition is grouped and distributed among these 5 sessions. So each session aims to or it caters to the particular skill present in the student. आणि ते 29 स्कुलाचे मेळून 1300 विद्यार्थी 1300 असे स्टुडंट जे आसात ते पार्टिसिपेट जातले अलॉंग विथ देअर स्टाफ टीचर्स असे हे आसा. सकाळी 8:30 ते उद्घाटन सुवाळो जातलो. 9 ते 10 पयले सेशन जातले. 10:30 ते 11:30, 11:30 ते 12:30 अशा 3 वेगवेगळ्या टायमाचेर एकूण 5 सेशन जी आसा ती जातली. रक्षाबंधन जालें. भाव भयणीचें नातें घटमूट करपाचो दीस. भयण भावाक राखी बांदून आपल्याक राखची म्हणून मागता. पयस रावतात, एकामेकांक मेळूंक शकनात अशा भयणींनी पोस्टान आनी व्हॉट्सॅपार राखयो धाडपाचो ट्रेंड. शाळा, कॉलेजी, ऑफिसांनी आनी सरकारी सुवातींनी रक्षाबंधनाचे सुवाळे. गोंयकारांचें रक्षाबंधन.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबऱ्यो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.